दर वर्सा प्रमाणे आमी ह्या वर्साकूय रक्षाबंधना खातीर आमची जी वोकेशनलाची भुरगीं आसा ती वेगवेगळ्या तरेच्यो राखयो करता. एवरी इयर ह्यो राखयो आमी वेगळे वेगळे इन्स्टिट्यूशन्स, स्कूल्स, NGOs आसा थंय आमी ते सेल ऑर्गनायज करता आनी त्यो राखयो सेल करता. दर वर्षी प्रमाणे ह्या वर्साक आमी राखयो केल्ल्यो आसा. राख्यांची रेट 5 रुपया ते 40 रुपया पर्यंत आसा. तुमी सगळ्यांनी ह्यो राखयो घेवच्यो आनी आमच्या भुरग्यांक हे ज्यो एक्टिविटीज करता तितून सपोर्ट करचे. सध्या तुमची रेडी जाल्या सगळी? हय, आमच्यो राखयो रेडी जाल्ल्यो आसा. आतां पॅकिंग चालू आसा आनी वेगळे वेगळे रेट तेंचे सॉर्टिंग चालू आसा. रेट वायज पॅकिंग चालू जाल्लें आसा. एकूण कितली केल्या? ह्या वर्साक आमी 5,000 पर्यंत राखयो केल्ल्यो आसा. सगळी जाली रेडी? हय, सगळे रेडी जाल्ल्यो आसा. आनी ती सेल स्टार्ट जातले 8 तारखेक साकून. स्कूल्स आसात, NGOs थोडे वेगळे आसात, थंय आमी सेलाक वतात. राखयेक त्याच्या बरोबर आमचे वेगळे वोकेशनल एक्टिविटीज आसता आनी ह्यो ज्यो एक्टिविटीज आसता त्यो भुरग्यांचे वोकेशनल स्किल्स, वेवसायीक स्किल्स वाडोवपा खातीर आमी ह्यो एक्टिविटीज घेतात आनी तितून जे प्रॉडक्ट्स तयार जातात ते आमी वेगळे वेगळे कडेन सेल करतात. तशेंच ज्यो आतां राखयो केल्ल्यो आसा ते तेंचे वोकेशनल स्किल्स, तेंचे वेवसायीक स्किल्स वाडोवपा खातीर केल्ल्यो आसा. त्यो तुमी घेवच्यो राखयो मुद्दाम म्हणून, जेणे करून तांकां एक प्रोत्साहन मेळटलें, तेंचे वोकेशनल स्किल्सूय तितूंतल्यान डेवलप जातली आनी तांकां एक वेवसायीक रित्या एक इंडिपेंडंट जावपा खातीर तांकां एक तेंको मेळटलें. सो तुमी सगळ्यांनी ह्यो राखयो घेवच्यो आनी आमच्या भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवचें. माझें नांव लक्ष्मी जानू पावणे. आमी बरी राखी करता, मज्जा येता. सगळी भुरगीं वांगडात बसून करता तुमी? आमी सगळी भुरगीं एकीकडे करून आमी राखी करता. आतां कितले राखी केलेले आसा? आतां खूब केले.